रुपान जाहीर करून परगडटा की बरे वागणुकेत एका पुलीस अधिकाऱ्याक सोबता तसली जिवन बरी देख दुसऱ्यांक दिवंक वावुरतलो, जबाबदारेन आनी प्रामाणीकपणान आपलेपण घडोवन हाडटलो। कसल्याय संकश्टाक पाळो दिवन वायट प्रसंग पासून उपरासल्यार दुसऱ्याचे सेवे खातीर कायदो पाडून म्हजो जीव पासून दिवंक फाटीं सरचो ना। पूण सगळेच पुलीस अशें करतात काय? तुम्ही आमकां पुलिसाक चोर म्हणटा, कोणी आमकां लाडीचे म्हणटा, कोणी आमकां करप म्हणटा। पूण तुम्ही जाणात ही वर्द घालून हो पोस्ट घेवंक आमकां कितले दुडू फारीक करचे पडटा ते, आनी हे सगळे दुडू घेतात कोण? होय, ते मंत्री लाखाच्या लाखांनी दुडू आमी तांकां फारीक करून हो पोस्ट आमकां घेवचो पडटा। आनी आमचो पगार आसता तरी कितें चौकाक पासून लोक दिसता, आनी अकल सगळ्यान आमकां करप्शन करचें पडटा। तुगे करप्शन भायर काडटा, कोणी सांगलेले पैसे दिया आनी सर्टिफिकेट घे म्हणून कोणी सांगलेले? तुका सुधराय जाले आहे सांगता तुका तू सोजलो नाका ते परत उलयता कितें रे भायर काडटा सामको पुलीस स्टेशनार हाडून सोडून काडटलो सामको। धर फोन धर म्हूण सांगला। गुंडा फोन करता फोनाचेर उलयता दादागिरी करता एकदम बरें। तुका म्हणलो हांवें ते दुकान हय तुका म्हणलेले परत फोन करता वाटले आनी वळख खंय नाका काबार वो आमगेलो साहेब एक नंबर करप्ट। एका सुधराय जाले हांवूच सुधरायचो एका एक पुलिसा आसली एक पुलिसा लागून आख्ख्या पुलीस डिपार्टमेंटान नांव पिड्डें जाता। बाय हे कितें केलें गो तुवें? जेवण केलें कितें? आतां तूं सादो मनीस न्ही। येते देवय जेवण रांदता आसतना होमवर्क बाय गो तूं आतां सादो मनीस न्हू, तूं आतां सरपंच बरी भाशेन आसोलें सकाळी सांगलें भाय सोदता सो आयशा तरी जॉब न्ही। चोय तुका सांगता हांव ही मुगेली दू आमी ना पयले फावट इलेक्शना बसल्या पंचायतीच्या आनी सरपंच जाला बाय गो इतू लोकांनी तुका निवडून दिला चोय तेंगे विश्वासघात करूं नाका आनी हे कसले इल्लीगल काम जाल्यार केशी सायन मारनाका कोणूय सांगो मागीर मारनाका। हांव तुगे एवरीथिंग लिसनिंग मरे पळय तू मुगे एक पासून नॉट लिसनिंग बाय गो एक काम कर इतके इंग्लिश पळय लिंगिंग म्हणटा ती मातशें कमी कर म्हाका वेडिंग कर मरे हांव ओल्ड एज होम बिकमिंग ओल्ड एज होम जाणटे जात मरे हांव शी महाराष्ट्र देवा खातीर ती इंग्लिश काबार कर आतां हय चोय तुका हांव काजार करता मुगो बाय सगळे डिपार्टमेंट हांवें सांगून दवरला कोण एक बरो पुलीस भुरगो आहा जाल्यार म्हाका सांगाय तुका काजार करपाक। मुगे नवरो आहा मरे हांवें तो फोटोशूट केलो मरे। तो नवरो पुलीस गो तो पुलीस न्हू तो नाहीतर एक फाटी जय लायक जातो रे तुजो म्हणा ताका मेळ्ळो लायकींग कर मरे ना म्हाका ताका मेळ्ळो नाका तो पुलीस न्ही म्हाका ताका मेळ्ळो नाका म्हाका भुरग्या नांव पेडे केलो नाका हाडलो चोयलो ताका आनी रिजेक्ट केलो हें सोकोत येना। हांव तुका पुलिसा कडेच काजार करतलो। पुलीस रे गो कित्या रे कित्याक म्हणजे तुका खबर ना गो चोय आदोगाद आहाय ते आदोगादाक काजार जाताय, दोतोर आहाय ते दोतोराक काजार जाताय, टेलर आहाय ते टेलराक काजार जाताय, बिझनेसमॅन आहाय ते बिझनेसमॅनाक काजार जाताय, भिकारी एगो जाताय। एक्झॅक्टली जायना काजार न्हू जायना एक्सचेंज राविंग अपवार राविंग शेम मेकिंग अपवार राविंग जायना बाय त्याचं जायना तुका जेवण पुलिस स्टेशन तो नवरो जात मरे सध्या कोण नाही पुलिस तू म्हाका कोण कित्या रे मोठो हय सगळे तुझे काम हांव मरे बॉडी उडोवन येता बायलां मातशें न्ही हय
देवाचे हो आता साहेब आमगेलो सगळी आपच्या हाडून मागता मुई आय ते कोण त्रेत्रा काय तेंक दवरपाचे कोण चिऱ्यात्राक दवरपाचे मडकी घेताय तेंक दवरपाचे आनी स्क्रॅपाक घेवपाचे भितरल्या गाडयाचे मडकी घेताय तेंगेले हे आसा ते घे 50,000 आहे ते हा सांग तुला हा अरे वो सगळा लोक जाण हा एकदम बोनस पोलीस ऑफिसर फकत हांव एकलो जाण हांव कार आपटो म्हणून हे सर बरोबर सर विचार हे मुझे एक मातशे प्रॉब्लेम जाला मुगे चेडा हारी म्हणजे चेडा मोगन पडा म्हणजे तेगे पाय मुगे चेडा चेड्या लायक कोना चांदनी तोडा मुगे चेड्या मुगे चेडा बरे जीव पासयता पण पाय जेवलालो हांवें गिल्ला भाशे वयर काड मागीर अरे तू काहीच वेळा तू एक काम कितें? तू आता ताचेवर कंप्लेंट कर होय. ताक काम जेलीन बरो ताडोय आणि तू दोन गाडी वाव दिता आपल्या हो जातो बाई हा हो जा कोण असलो रे भितर किती होता हांव भितर सांड मारतालो कोण कितें आहाय ते सगळे क्लीन केले सामके भायर जायले काढून किती मार पडला काय भायर उडयला हा तुझी ड्युटी हांगासर बसपाची मरे भितर किती होतालो रे भितर आता मी हांवचो गेला की जावपाचे वो मोचो मनीस हय हांवें कितें सांगला वो मोचो मनीस हाचे कंप्लेंट बरय कितें मोचो मनीस तो हे ठीक आहे का मागचाय त्याच्या पुलिस हांव त्याच्या पुलिस स्टेशन हांव चलयता खबर आसा का किती चयता माझे नी सांगल्या कोण आसा आपल्या मागिला हे उबराव बसून बरोयता उबराव आठवड्यानी नडगड्या लाता बस मला तिका हे पोलीस स्टेशन हांव चलयता वचन रे मामुले काबिना मुळे चोडू मुगे चेड्या मोबाईल पळो त्याचं पाय वय मुगे चेड्या कांडी तोडा म्हणा काय म्हणला तुय नो म्हणजे पाय कुठूय काबिना नो 4,000 पाणी लावी बाल आणि मात्र उडे चढ हार मार अरे पंडित तू त्या हार म्हणजे जण बाबाचे आठ बडे बडे हाय अच्छा ओके चलो इजाला हां तेने कंप्लेंट पुरयल्या हो ना जाल्यार वचून जीव दितो चलो ते हो वचे हो एकल्याकडे एकटे सांग कितके ले तेगे पाय मुडला सांग हाय पोलीस स्टेशन हांव चले कंप्लेंट बरोवपा पेन हातीन दवर पेन हात सांग पेन हात हे पोलीस स्टेशन कोण चोयता मुगे चेड्या कित चयता हां दिसता असा तोडा तो रे तेगे पाय आविना पाय म्हाका चांदये तोडा म्हणटा होय रे हांव चोपा ऋतिक रोशन दिसता बाबा परागा देना का तुझे चांदये तोडाचो तू बार हा पाय कमाल आहे दिसत मारे आमले पुढे आमगे तू ना काय ए हात कोवडे नाका काय तू सांगतो काय बरोबर आहे रे बुराय कंप्लेंट बुराय की सांगता हा होयतो काय नाही आहे आविला तू इथं पाहिजे इथं हिमगे होकार तू काय सांगायचं आहे चल ते केस करता ते पायचे कंप्लेंट ग्रुप आले तू काय असे पाय पाय घ्या केला ना थोडी काही आमगे आम्ही आयपा लागतो तू पाय पदा किती सांगता पायी बोल नाव हाय तू साहेबडी तू पाय Shut up! You nonsense! What you're talking have no sense. You have some common sense. You know whom you're talking to. This is my father. Okay, bye, go. Okay, no. Uncle, take it bye. आज एक बरे भाषेत राहतात जरा पंचायत होता उभो जात माका. बरे येता? असे बरे भाषेत राहतात कोणच्या पडली आता माका पहिले त्यांनी बरे भाषेत राहतात केला जाय तो मार खाल्ला त्याने तुम्ही
गुंडा तो ताच्या एरियेत ताची दादागिरी चड वाडल्या. कालच ताका हांवें वॉर्निंग दिल्ली. पयले तो म्हाका धमकी दिता मिनिस्टराचें नांव घेवन. होम मिनिस्टर तेचो मनीस खंय आनी सगळे पोलीस ताका वोट सांगता. कालूच ताणें एका मनशाक जीव मारपाची धमकी दिली. पूण ताच्या बऱ्या नशिबान तो साल्वार जालो. हवालदार ताचे एफआयआर बरोवन विशाल तू एक कर तू आता हॉस्पिटल वच आणि त्या मनशाचो स्टेटमेंट हांव ताचेर एफआयआर फायल करता. अरे हांव ताचेर एफआयआर फायल करून मागीर वयता. कारण तो मनीस अजून हॉस्पिटल सिटीदान येवना. अरे तो सिटीदान येऊ ना जाल्यार सिटीदान येतो न्हय. अरे तो सिटीदान येवचो तू थंयसर राव न्हय. अरे पळय विशाल कितें जावं शकता. अरे ताचे कोणी अटॅक करता जिवेशी मारूं शकता. अरे एनीथिंग मायट हॅपन एट एनी टाइम. विशाल आनी एक पळय आमी दोगूय हांगासर पीएस आसा आनी आमचे पीआयचे हातून पोस्टिंग जावता आनी पीआय येवसर हे पुलीस स्टेशन आमी सांबाळूंक जाय न्हू. रायट ओके हे पळय हांव येता. पूण तूं सांग ताका मागीर पळोवया. हांवें सांगलां न्हय. तूं बरो सर काही केला. विशाल मेलो तो बरो. तुम्ही चमू फायर ते किती फायर चमू फायर आता मी तो काय का कोणाला कोणाला डायरेक्ट चमू फायर करना सांगलो नाही एक वस्ताद कोण अरे बाहेर आता फायर अरे तू मजा म्हणे मला सुलो विशाल येऊच्या सर तू असताना कोणाकूच बियाणे देव बरे गेले सर. म्हणजे ते एफआयआर प्रपात आहे. म्हणजे तू कोण झाला म्हणतो एफआयआर बनवची. म्हणजे गाड्याची चालू आम्ही एका बाहेर कोणी काय विशाल ताका हांवें भायर सोड. कित्याक अरे आताच म्हाका मेसेज आयले तो हॉस्पिटलांत तो मनीस मेलो म्हणून. कित्याक आनी तूं म्हाका सांग अरे एविडन्स सोंपलो जाल्यार आमी हाका कशें अरेस्ट करूंक जाय. आनी म्हाका एक सांग अरे पुरावे नासतना कोण पुरावे मागता आनी पुरावे नासतना आमी ताका अरेस्ट करूंक जायना. आनी मिनिस्टरांनी सांगला ताका सोड दे. इतलेंच. सर झाली कितें आमी रे एफआयआर रे. ए विशाल अरे समोरचे कांयच करूंक जावचें ना. कांयच करूंक जावचें ना रे समोरचे. तू म्हणतो कांयच करूंक जावचें. ह्या एफआयआर पूर्वी कांयच करूंक कांयच करूंक जावचें ना. सर तुम्ही एफआयआर कित्याक तुझे एफआयआर किती अरे ताणे तो एफआयआर पिसला. एफआयआर तो तू पिसला. हांवें एफआयआर पिसल्या पण तुझ्याकडे कितें प्रूफ आसा. अरे एफआयआर तुवें पिसला हांवें पळयला आनी हांवेंच पळय. हवालदार तुम्ही का नाही पळयला. तुम्ही सांग. बाबा म्हाका दिसती पडना हांव म्हणटो. एफआयआर हांवें पिसल्या पूण तुज्याकडे कितें प्रूफ आसा. कारण तू कोर्टान वयतलो जाल्यार तुका प्रूफ जाय पडटलें. एफआयआर कित्याक तुझे